Hello guys, welcome to my channel. कशे तुम सगळे हांव यहाँ बरें. And आज जालें 12:30 आयज हांवें लेट स्टार्ट केला व्लॉग आनी आयज हांवें केलोली दही वडा म्हाका बेश्टी रूच येयली सो म्हळ्यार आतां कोण खातोलें तें हांवें केलोलें. हांवें तें फुगो आनी घायलो ना हांवें उदका घाताय ना हांवें डायरेक्ट घायल्या ना ती इमली घालपाक जाय आनी होच पियेस तो गेलो बाय आनी होच प्रिन्सन दाखयता. प्रिन्सन होच तो गेलो तेणें आपणाक हें मांडलो फेरी हांव उलयता म्हळ्यार तोच होच वयर तरी बरें पावलो पियेस तो बरें. आनी तुमी सांगलो न्हू मगे आयज शेणावयलो ऑर्डर घेवपा आहा म्हणून सो तें मागीर दाखयता तुमकां कितें बेश्टे हें ऑर्डर केल्ले शूज शूज ऑर्डर केल्ले दिसती पडटा तुमकां. आनी नेल्स ऑर्डर केल्ले एक वाती लायले हेचे उमेद येयली म्हाका ताका लागून लायले कित्याक मुगे नेल्स अशें करून कांय ना सो लावपा पडटाचे ते लायली. आनी दुसरे हाती हांव लायतलें मागीर म्हाका चोवपा जाय उतर जाल्यार हांवें ती एक ग्लू ऑर्डर केल्ली सो तेजे चोय उत जालें ताका लागून कशें थंय सांगाय ओके डिजायन केसो तो सांगाय. आनी आयज हांव तुमकां न्हू बीफ आसा रेसिपी शेअर करतलें हांव कोत्ता न्हू ताका लागून म्हळ्यार हांव तुमकां शेअर करतलें ओके. सो चोया तुमी तेचो प्रोसिजर ओके. सो लेट्स स्टार्ट. हांवें चोय बीफ घेयला बीफ आसत करपा बीफ जाय पडटा आमकां सो बीफ घेयला हांवें चोय आनी इट इज लायक ऑलमोस्ट 2 kg अशें सो हांवें अशें करून पिसीस केले ते ओके आनी वॉश केला आनी दवरला ओके. आतां ताका आमकां मसालो लावपाय न्हू ते जाता आमी तो ताका इनग्रिडियंट्स दाखयता तुमकां कितें कितें जाय तें ओके. सो हेचे आतां मसाला जाय ते 15 क्लोव्स घेयले हांवें 1.5 टीस्पूनशें हल्दी घेयला 1.5 टीस्पून क्युमीन घेयला 1.5 टीस्पूनशें पेपरकॉर्न घेयला आनी हे तिखी घेयले लायक 1.5 इंच 2 टीस्पून हांवें सॉल्ट घेयला आनी 2 इंच जिंजर घेयला आनी हिंगा हांवें 23 क्लोव्स घेयले ते बारीक चॉप कोता ओके. आनी 9 टेबलस्पून हांवें विनेगर घेयला. आतां हे सगळे इनग्रिडियंट्स न्हू बारीक फायन पेस्ट करून घेवपाचो ओके. सो आमगे पेस्ट रेडी आहा ओके. आतां आमी तेका ते मातसो वॉश करून दवरलो न्हू तेका आमी लावया ते. सो हिंगा हांवें मातशें व्हडले बॉलान ट्रान्सफर केलें तें ओके कित्याक तो जावपा ना ओके. आतां आमी तो पेस्ट तेका लावया ओके बरें मॅरिनेट करुया तें. सो हांव न्हू तेका फोकान पोक करूं विसरोलें ओके. मातशें मसालो लायचे पयलीं मातशें तेका अशें करून प्रीक करून घे सगळी सो तो मसालो बरो भितर वचपा तेंका ओके. सो आतां कोता मसालो बी लायता आनी मागीर दाखयता तुमकां. सो आतां तें मॅरिनेशन जायलां बरें लागलें तेका. सो आतां न्हू आमी तें 1 hour दवरुया. तुमच्यान जाता जाल्यार रातचे पासून दवरूं जाता बट आय डोंट हॅव टायम दॅट्स वाय. सो हांव 1 hour दवरतलें. सो हें मॅरिनेट जाता म्हळ्यार आनी कितें इनग्रिडियंट्स आहाय ते तुमकां हांव दाखयता ओके. तें थंड मारपा आमकां हांवें 9 चिलीज घेयले काश्मीरी 2 इंच सिनेमन घेयला 20 पेपरकॉर्न्स घेयले 2 इंच जिंजर आनी 12 अशे क्लोव्स घेयली. हिंगा हांवें 5 आनियन घेयला अशें करून बारीक स्लायस केला 1/2 टीस्पून सॉल्ट घेयला आनी 1.5 टीस्पून हांवें शुगर घेयला ओके. सो स्टार्ट करुया आतां. सो हिंगा हांड घेयले आनी मागीर ती हांड बरी तापोवली आनी हांवें तितूंत 5 टेबलस्पून ऑयल घातलें ओके. आतां तितूंत आमी क्लोव्स पेपरकॉर्न्स आनी सिनेमन घातले ओके. सो आतां एड करता तेका मातशें वगत फ्राय करुया तें. आतां हांव तितूंत जिंजर एड करतलें आनी आनियन एड करता हांव तितूंत ओके. सो आनियन एड केलें आनी हांव आतां तें न्हू 6 to 7 minutes असो फ्राय करता तो आतां ओके. हांव तितूंत तें बीफ एड करतलें मॅरिनेट करपा दवरलो तें घालें आतां बट आमी तितूंत उदक पासार करून घालपा ना ओके. ओली तें बिफू घातली आनी धांपपाचें आनी 10 minutes कूक करपाचें उदक सुट्टा तें चोय एड करता
सो याचा तिथून ॲड केलं. आता हांवें धांपता आनी 10 मिनिट्स कूक करूं घेता. सो 10 मिनिट्स जाले. सो हेचो जालो आहा. सो जालो आहा म्हळ्यार 10 मिनिट्स जाले. सॉरी. आतां तितून हांव ते बॉला सगळो मसाला लागलो न्हू. सो तितून हांवें 1 कप उदक घायला आनी हांव तें ॲड करतलें तितून. ओके, ॲड करते आनी मागीर एंड तुका आनी जाय जाल्यार मागीर घालूं जाता. सद्या हेजेरूच आमी तें आतां स्लो फ्लेमीचेर कूक करुया जावं पासून. ओके, सो धांपते आतां आनी तें कूक जायली. सो हितून आतां हांव पयलें मातशें 2 मिनट दवरलें. हातूंत केलां आनी तितून आतां हांव चिलीज ॲड करतलें. ते रेड चिलीज आहल्यो त्यो काश्मीरीच्यो आनी सॉल्ट आनी ते शुगर दवरलोच तेंय ॲड करतलें तितून आनी तें मिक्स करता आनी धांपता आनी दवरता. तें जावं पासून दवरपाचें. ओके, बरें तें स्टर करीत रावया पोंदा लागना जावपा. ओके, सो आतां तें कूक जावपा दवरया धांपया आनी चोय तें आख्खें जालें ना, तें हाफ टर्न जालां. सो आतां आमी तें कट कोतोली आनी आमी मागीर तितून घातो तें. ओके, सो कट केलें म्हणटरी मागीर दाखयता तुका. सद्या आतां मातशें न्यून दी तें. ओके, कोतो नाही ते शिजोवन दवरलां. ओके, 5 मिनिट्सचे मागीर हांव फायनल लूक दाखयता तुमकां. सो हेचो प्लेटींग आयलां तें रेडी आहा. ओके, बीफ आसात रेडी आहा म्हगेलें. ओके, केस जाता तूं म्हाका सांग कमेंट बॉक्सान कळयां. ओके, आनी हांव तुमकां मागीर मेवता. ओके, गेलो आमचा काम्या चोय धांवता. सो हेचो हात मेळटा तुमकां. सगळें जालें रोवपाक गोडबोड माली रोप बी घायलो नुसो तो बी काडलो आनी सगळें काम बी केलें आनी हांव म्हळ्यार न्हांवून येतलें. माथ्यान न्हांवपा जाय जाल्यार म्हाका बाबा सांगलें मातशें टेंशनान चोय. सो तेका भायर दवरलें आनी हांव न्हांवून येयलें मागीर आनी आतां टेस्ट बी कोत्ता हेचोय आनी टेस्ट बी कोत्ता आनी मागीर मेवता तुमकां सोमतें. सो तेका चोय टेस्ट बी केलो आनी हेचोय घेवन बसलें आनी हेचोय मिरसांग कोत्ता. भूक जाय तेका आतां हें करपाक आनी पियर्सन कितें कोत्ता. ओके, सो चोया तेगे जाता जाल्यार हांव दाखयतलें. ओके, पयलीं ट्राय कोत्ता हांव पुटो मामा आपण पयलीं ट्राय कोत्ता हें जाल्यार. ओके, सो तो हूंय कितें हेजेर ड्रॉइंग कोत्ता मिन्स आतां नॉर्मली स्टिकर्स हाडटाय न्हू भायर. सो तो म्हणटा आपूण घाराकू कोत्ता म्हणटा स्टिकर्स ते दाखयता तो आयडिया तुमकां. ओके, सो तेणें चोय कितें ड्रॉ केला आनी आतां तेजेर तो ही थिंक कॉर्नरा करपा न्हू आनी आतां तेजेर तो सेलो टेप मारता. आतां तो थिंगा हें सेलो टेप लायता आनी आतां तें कट कोत्तो रे तूं. आतां कट कोत्तो. इज इट अ स्टिकर और टैटो लायक टैटो भाशेन? स्टिकर. ओके, मोदी घायल मरे ती कॉर्नरा घालपा न्हू पेपर वेस्ट करता. आनी आतां चोय उदका डीप केलें तेणें. स्टिक ऑन द पेपर ओनली बिकॉज दे विल नॉट कम टू नो वेर इट इज ऑन द हय. आनी आतां स्टिक करता मुखाचेर दाखय. स्टिक ऑन दीस ओनली. हेजेर दाखय. हेजेर अशें करपाक ती करून दाखय. तो उदकान घालता तेणें आनी to rub the paper off. So obviously that cello tape will stick only, no? What is the use of? Oh, that drawing. That drawing येयला तेजें blur येता मातशें चोय. सो तेजें येयला. सो ते बेजिकली कितें तें ड्रॉइंग केलें म्हणटा तें सेलो टेपीचें येता. सो तुमकां ती आयडिया खूंय यूज करूं जाता आमच्यांनी. आमचे मुगे मसालास बी आसताय न्हू तेंचे बरोवपा येताय नांव ती आनी तेजें एशें को स्टीक करूं जाता तें. तो कॉन्सेप्ट यूज करूं जाता तेगेलो. ओके, ट्राय करूय तुमी. तो मातशें कितें कितें करीत रावता अशें करून. ओके, चल मागीर मेवता. सो आनी हांवें मागीर कितें येता म्हळ्यार आतां विडियो एंड करतलें.
सो मुगे तुमकां हेची बीफ आसात गोवन बीफ आसात रेसिपी लायक जा प्लीज लायक कोराय शेअर कोराय आनी मुगे चॅनला सबस्क्राईब कोराय ओके and till then you'll take care and I'll see you all in the next vlog and bye bye tata nakta